पाव द्या पाव खाना सांगा. Yes, hello. Is this the only nest? Yeah. Here? Yes, that's the. I saw it. Turtles nesting anywhere in Yeah. this area. Yeah. So we take the eggs and keep the there's a exact. Yeah. After 45 to 52 days in between the eggs will be hatched. Yeah. And at that side are also Yeah. turtles? Yes, actually turtles come at night time. At night time? Yeah. But what time? Oh, no, anytime. No, anytime. Dark. Yeah. Not in the morning, 8 o'clock. Is that 8 o'clock? Oh, maybe the midnight time also is coming. Yeah. Not Yeah. So not in the early morning. No. Because coming on the moonlight. Yeah. Moonlight is नमस्कार. आम्ही आसात मुर्जे दर्यादेगेर. दर्यादेगेर ज्या वाठारान कांसव संवर्धन मोहीम राबयली वयता आणि अंदू ह्या हंगामात 18 सागरी कांसवांनी जवळ 1900 परस चड ताटया घातल्याचे आमकां दिसून आयला आणि ही ताटया सुरक्षीत दवरपाचें काम सुरू आसा. पण दुसरे वाटेन जर आमी एक नजर मारली, जर पयली हांगासर जी तत्कालीन मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी 500 पेक्षा चड चौरस मीटर जागा कांसव संवर्धन मोहिमे खातीर आणि जी अंडी असता ती अंडी सुरक्षीत दवरपा खातीर आरक्षीत केल्ली. पूण ती आता जागा जर पळयली जाल्यार हांगासर खोलगट भाग पडलेलो आसा, उदक साठवल्लें आसा. ताचें मुखेल कारण म्हणजे अंदू व्हडा प्रमाणान ड्रेजिंग, शापोरा न्हंयन व्हडा प्रमाणान ड्रेजिंग सुरू आसा. मच्छीमार बांधवांचे जेन्ना बोटी वचताना अडचणी येता, ओहोटी आसतना म्हणजे सुकती आसतना बोटी भायर भितर काडपाना खूब अडचण येता. त्या खातीर सरकारान मान्यता दिल्ली आसता, कॅप्टन ऑफ पोर्टनी मान्यता दिली आणि ते ड्रेजिंग सध्या सुरू आसा आणि ती ड्रेजिंग केल्या उपरांत जी रेंव आसा ती रेंव सध्या समुद्रात सोडली वयता आणि ताचे आमकां चित्र हांगासर पळोवंक मेळटा. पूण जे दुसरे चित्र जर पळयले जाल्यार जी वाठारान सरकारान 500 मीटर जागा कांसव संवर्धन मोहिमे खातीर आरक्षीत केल्ली, ताची स्थिती जर पळयली थंय पर्यंत उदक येता. हे खोलगट भाग पडलेलो आसा. ताचें कारण आसतुयेत की ड्रेजिंग जाल्ल्या कारणान उदक जाय थंय फिरता आणि खोलगट भाग जाल्लो आसा आणि ही जमीन घट्ट जाल्ली आसा. ह्या घट्ट जमनीन सागरी कांसव आयले उपरांत तांकां जो खड्डो खणपाक जाय, तांतयां घालपाक, तो खणटाना भरपूर अडचणी येता. त्या खातीर हे सागरी कांसव परत जर खणपाचो ट्राय केली जर तांकां खणटाना त्रास जाता म्हणून ते परत हांगासर येयनात अशें चित्र आमकां दिसून येता. सरकारान हाचेर विचार करचो आणि एकदां ह्या वाठाराची पळोवणी करची, जेणे करून हो भाग कसो आशिल्लो पयलीं आणि आतां कसो आशिल्लो. ज्या वाठारांत सरकारान ही जागा आरक्षीत केल्ली थंयसर ही जमीन आता घट्ट जाल्ली आसा. पयलीं ही वाळू लुसलुशीत आशिल्ली आणि सागरी कांसव आयल्या उपरांत हांगासर अंडी सहज खड्डो खणटाली आणि ती घालून वयताली. पूण आतां ही अंडी सुरक्षीत दवरपा खातीर वन्य खात्या विभागाक वयले वाटेन जे आमचे वाळूचे तेम आसा थंयसर जागा करची पडली आणि सरकारान हाचेर लक्ष दिवचें, जेणे करून ह्या कांसव संवर्धन मोहिमेचेर कशा प्रकार ड्रेजिंगद्वारे जो आता सध्या यंत्र सामुग्रीचो काम सुरू आसा ताचो कसो परिणाम जाता हाचो सरकारान विचार करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.